कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा। बिरेस्तारा सकाळी टीव्ही जाल्ल्या स्व अपघातात अनिकेत उदय बुगडे 27 पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अनिकेत थिवी रेल्वे स्टेशना वयल्यान घरा वयतालो। ताचे दुचाकी वयल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो। उपरांत ताका उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो, मात ताका अपघाता वेळारूच मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी स्पश्ट केलें। पुलिसांनी घडणूक वचून अपघाताचो पंचनामा केलो। आज सकाळी 4:30-5 ह्या वरांचेर थिवी रेल्वे स्टेशन ते अस्नोरा रस्त्याचेर एक सेल्फ फटल ॲक्सिडेंट जाल्याची खबर सध्या समोर येयली आसा। या फटल ॲक्सिडेंटान जो मरण पावल्लो भुरगो आसा ताचें नांव आसा अनिकेत बुगडे। 27 वर्सांचो रावटी बर्दीनवाडो अस्नोरा ह्या गांवचो। काल राती लेट अशें कळटात येता की हो जो अनिकेत आसा आपल्या हिमालयन बायकी वयल्यान रेल्वे स्टेशना वयल्यान अस्नोरा सायडीक वयतालो आनी अचानक खंय तरी तेजो गाडयेचो जो कंट्रोल आसा तो खंय तरी सुटलो आनी तेणी थेट लायटीच्या खांब्याचेर व्हरून मारली। लायटीच्या खांब्यार मारना फुडें तो एक 50 मिटरां फुडें पावलो आनी रस्त्याचेर पडोन खंय तरी जाग्यारूच मरण पावल्लो आसा। घटनास्थळी PSI कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचे जे PSI आसा दत्तराज राणे व त्यांची जी पुराय पुलीस टीम आसा ती घटनास्थळी पावली। त्यांच्यांनी पंचनामा केलो। अनिकेत जो बुगडे आसा जो ह्या फटल ॲक्सिडेंटात मरण पावल्लो आसा ताका आजिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सध्या मॉर्गान दवरलेले आसा आनी फुडलो जो तपास आसा तो कोलवाळे पुलीस करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।